पाराक्लीता वाटुस्वाडा पायशे बोटा महिमा दिवच्या बापाक पुता परत एक पोटी ये देवोन सर्गीतावन परम पोवीर पाराक्लीता वाटुस्वाडा पायशे बोटा महिमा दिवच्या बापाक पुता. सर आमचे दोळे आम्ही दांपया, आमचे हात सोम्या दिवशीन आम्ही उक्ते दवरया. ते सखत आमचे थंय वाळोवन दी, ताची कृपा आमचे थंय वाळोवन दी. जें कितें तो आमच्या जिवितांत जावंक आशेता तें आमच्या जिवितांत घडोवन दी. जर आमच्या जिवितांत काळोख भरला, प्रत्येक जाण आमकां आमच्या आत्मीक जिवितांत आमची भलायकी बरी ना तर तो आमकां उजवाड दिवं दी. जर आमची मोना दणसल्यांत, जर आमची कुटुंबां दणसल्यांत तो आमकां बुजवण दिवं दी. जर आमच्या कश्टा निमती आमी जर रडता तर तो आमची दुखां पुसूं दी म्हणून आमी ह्या वेळार मागया. अंधकारांत आसच्यांक उजवाड घेवन ये, दणसल्ल्या लोकांक बुजवण हाडून ये. सांगाता म्हणया अंधकारांत आसच्यांक उजवाड घेवन ये, दणसल्ल्या लोकांक बुजवण हाडून ये. रडतेल्यांची दुखां पुसूंक तूं ये, ये रसनारा ये. रडतेल्यांची दुखां पुसूंक तूं ये, ये रसनारा ये. ये देवन सर्गीतावन परम पोवीर पाराक्लीता वाटुस्वाडा पायशे बोटा महिमा दिवच्याक बापाक पुताक. गीताचे हरी एक उतर आमी समजुया, अर्थ कणखण घेवया, आमच्या काळजांत परत आमी म्हणया. ये देवन सर्गीतावन परम पोवीर पाराक्लीता वाटुस्वाडा पायशे बोटा महिमा दिवच्याक बापाक पुताक. कीर्तनकार म्हणटा बाप्पा तुज्या आत्म्याक धाड आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. जेन्ना अन्याय अनित हिंसा हें सगळें करता आमी विचारता देवा तूं खंय आसाय, कितें अशें सगळें घडोवन आसा आमच्या संवसारांत. आमी परत आजी तेंचो सवाल आमच्या मोतीन आसा जावं पुरो. कित्याक हे कश्ट, कित्याक सगळें झुजां, कित्याक ना समाधान, कित्याक आमच्या संवसारांत लढाई, कित्याक धर्मा मध्ये लढाई, कित्याक मनशांक वेळेला जायना, कित्याक आमच्या शेजारा आमच्या लढाई, कित्याक आमच्या मध्ये समाधान ना, आमच्या कुटुंबात आमच्या संबंधिकामध्ये कित्याक आमकां समाधान ना. असली सगळी सवालां आमच्या मोतीन आसा जावं पुरो. ही सगळीं आमी सोम्याक आमी समर्पुया, पवित्र आत्म्याक समर्पुया आनी पवित्र आत्म्याक आमी घावया. संसाराचे रूप नवे करूंक ये, अन्याय नीत हिंसा सगळी थांबोवंक ये. संसाराचे रूप नवे करूंक ये, अन्याय नीत हिंसा सगळी थांबोवंक ये. झुजाची मोडां नितळावंक तूं ये, ये रसनारा ये. झुजाची मोडां नितळावंक तूं ये, ये रसनारा ये. हात उबारून ये देवोन सर्गीतावन परम पवित्र पाराक्लीता वाटुस्वाडा पायशे वोटा
महिमा दिवच्याक बापाक पुताक ये देवुन सर्गीतावुन परम पवित्र पराक्लिता वाटूस वाडा पायशे बोटा महिमा दिवच्याक बापाक पुताक. जेजू म्हणालो जर 100 शेळ्यांपैकी एक शेळी सांडून वता तर त्या 99 शेळ्यांक तो गवळी त्या पर्वतार त्या दोंगरार सोडून त्या रानांत सोडून सांडून गेल्ल्या शेळयेच्या सोदनेर येता. आनी जेजू तसोच आमकां सांडून गेल्ल्या शेळयांक तो सोदून आयलो, आमचे खातीर ताणें आपलो जीवच दिलो. जेन्ना कितें खंयसर तुटाफूट आसा वेगळासार आसा ते सगळें एक करूंक तो आशेता. जो आमच्या मंजिलांत 17व्या अध्यायान जेजू आपल्या शिसां पासत मागता सोम्या तांकां सगळ्यांक एक कर, तांकां सांगाता दवरू, हर मेटा मेटांनी तांकां राख म्हूण आपल्या बापा लागीं तो मागता. आनी ताणें म्हळां हांव वेतां आनी तुमकां एक मजतदार हांव धाडटां आनी हो मजतदार आमी कितें करूंक जाय, कितें आमचे देव आशेता तें आमकां तो सांगता. केन्नाच आमी देवातान पयस सरूंक तो आमकां सोडिना. जर आमीच थोडे फावटी ताचे तावन आमी पयस वेता जाल्यार तो आमकां लागीं हाडटा. आमी देवा थंय एक मेट काडल्यार देव आमचे थंय 10 मेटां काडटा. आमी एक फावटी देवाक हांव तुजो मोग करता म्हणटा जाल्यार देव आमकां 1000 फावटी आमकां मोग करता म्हणटा मात्र न्ही तो आमकां दाखोवन दिता. आमी आमच्या पिड्यांत आसा तर वळवळटा तर तो आमकां गूण करूंक येता. तर हे मोतीन धरया आनी पवित्र आत्म्याक आमी घावया. सांडून गेल्ल्या शेळयांक सोदूंक तूं ये, वेगळा सार जाल्ल्यांक परत एकठांवक ये. सांडून गेल्ल्या शेळयांक सोदूंक तूं ये, वेगळा सार जाल्ल्यांक परत एकठांवक ये. पिडेंत वळवळच्या वोकात जावन ये रसनारा ये. पिडेंत वळवळच्या वोकात जावन ये रसनारा ये. हात उबारून ये देवुन सर्गीतावुन परम पवित्र पराक्लिता वाटूस वाडा पायशे बोटा महिमा दिवच्याक बापाक पुताक. ये देवुन सर्गीतावुन परम पवित्र पराक्लिता वाटूस वाडा पायशे बोटा महिमा दिवच्याक बापाक पुताक. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सोम्या जेसू, ओघळाप तुका सोम्या जेसू, स्तुती तुका सोम्या जेसू, वंदन तुका सोम्या जेसू, महिमा तुका सोम्या जेसू. हालेलुया सोम्या जेसू, हालेलुया सोम्या जेसू, हालेलुया सोम्या जेसू, हालेलुया 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 हालेलुया. तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 5वा अध्याय 16 ते 18व्या वळींत सा पावल सांगता सदांच कुशाली जाया, खळ नासतना मागा आनी सर्व संगतींनी सोम्याक अर्गां दिया. आतां हांगासर विचारल्यार सदांच तुमी कुशाली आसात गे म्हळ्यार कितें म्हणटात तुमी? ना म्हणटात गे, ना म्हणटात, वय म्हणटात. कित्याक? थोडी ना ना म्हणटात. कित्याक? कित्याक आमी कुशाली जावन वचोंक नजो? आमकां एक तुमच्या जिवितांत तुमी पळयल्यार आमचे थंय कुशाली जायनासतना आसूंक सोमा पळोवंक गेल्यार एकच एक कारण मेळना.
जावं पुरो आमकां कुडींत भलायकी ना, जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत ना समाधान आसा, जावं पुरो आमच्या लागीं पयशे नात, जावं पुरो आमच्या लागीं काम ना, हे सगळे एक्सटर्नल फॅक्टर्स आमी म्हणटा. एक्सटर्नल फॅक्टर्स. जेजू म्हणालो, हांव समाधान दिता, तुमकां शांती दिता, म्हजी शांती हांव तुमकां सोडून वेता. आतां ही सोम्याची शांती कसली? तुमच्या भायल्या संगतींनी होंदोवन आसची शांती ही गी वा आंतरीक संगतींनी होंदोवन आसची शांती? सोम्याची शांती बाह्य संगतींनी आसची न्ही. जर अंतराळ सुकोसो, जर कितेंय म्हज्या जिवितांत समाधान आसतना आसूं, कितेंय पाड जावन वचूं, तरी भितरल्यान इफ आय एम अनडिस्टर्ब्ड, तर ती जावन आसा सोम्याची शांती. आविलाची सांतेरच म्हणटा, लेट नथींग डिस्टर्ब यू, लेट नथींग फ्रायटन यू. कितेंच तुका दोशी ना जावं, कितेंच तुका भियेवचे बरी करना जावं. ऑल थिंग्स पास अवे. सगळ्यो संगती सोरोन वेतात. देव एकलो मात्र उरता आनी देव एकलो मात्र पुरो. देव एकलो आसल्यार पावता. असली एक समजणी, असले एक भावार्थ, असली एक शांती आमचे थंय आज आसा गी. पळया जोब पात्रियार्काक, जोब ताच्या लागीं सगळें आसलें. पयले अध्याय जोबाचो पयलो अध्याय आमी वाचलो जाल्यार थंयसर पळयता तो व्हडलोसो एक ग्रेस्त भाटकार जावन आसलो. सगळें ताचें थंय आसलें आनी सगळें ताचें तावन काडून व्हेलें. ताच्या कुडींती भलायकी नासली, सगळ्या आंगांत रुवां जाल्लीं, घाण येताली. ताच्या इश्टांनी ताका म्हळें, तूं आनी कितें देवाचेर बरो वचून आसाय, देवाक तूं शिराप घाल. ताच्याच पत्नींनी ताका म्हळें, तूं देवाचेर शिराप घाल, आनी कितें तुजो देव देव म्हूण काडून बसलाय, कितें बरें तुज्या देवान तुका केलें, आनी कित्याक देवाक घेवन बसलाय. आनी जो पात्र्यार्क म्हणटा पयलो अध्याय 21व्या वळींत, देवान दिलें देवान व्हेलें, हरसिल्लें जावं ताचें नांव. जर देवाच्या हातांत हांव न्हू आमकां बरेंपण घेवंक जाता, संतोश घेवंक जाता, समाधान घेवंक जाता, तर आमी कश्टी कित्याक घेवंक नजो म्हणलें सवाल जो पात्र्यार्काचें. ह्या देखून जर आमच्या जिवितान आमी कम्फर्टेबल रावंक आशेता, सगळें बरेंच आशेता, सगळें सुखा संतोशाचें जावन म्हण आशेता, तर आमी सुकोन पडटा. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या दिसा जायते जण देवाचे उतार प्रगटचे प्रिचर्स तांकां थोडे प्रॉस्पॅरिटी कल्टा विशयान उलयले. तांणी उलोवचें इतलेंच, देवा लागीं माग, देव तुका सगळें दितलो, तुका आस दितलो, बदीक दितलो, सगळें दितलो. कश्ट माग म्हूण कोणी सांगलें आसा गे दोळमुशेर? तुज्या जिवितांत कश्ट माग, तुज्या जिवितांत पिडा माग म्हणलें कोणी आसात गी. पूण जेजू म्हणटा, म्हजो शीस सांगतो आशेताय, तर घे कुरीस तुजो आनी पाटलाव कर म्हजो. त्या देखून जर नीज तूं क्रिस्ताचो पाटलाव जरी, जर नीज तूं क्रिस्ताचो शीस तुज्या भोंवतणी कितेंच समाधान नातल्यारी, कितेंच सोमान नातल्यारी, आंतरीक रितीन तुज्या तितलो संतोशान आसचो मनीस कोणूच आसना. त्या देखून आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. सा पावलाचीं उतरां परत सांगता, सदांच कुशाली जाया, कळनासतना मागा आनी सर्व संगतींनी देवाक अर्गां दिया. कित्याक तो जावन आसा आमचो राय, कित्याक तो जावन आसा आमची वाट वरचो आमचो जतनदार. ह्या देखून ताका आमी अर्गां दिवया आनी ताच्या एक एक्शन सॉंग आमी म्हणया, ग्रेस्त तरणाटो. ताच्या लागीं देजून सांगलें, तूं सगळें सोड आनी म्हजो पाटलो कर. जायतें आस्त बरी ताच्या लागीं आसलें. आमचे कडेन जायती लागेज आसा जावंक पुरो. मुस्त घर जाल्ल्यो मुस्त लागेजी आमच्या मदीं आसा जावंक पुरो. त्यो सगळ्यो लागेजी आमी आज सोडया, संतोशान पटी. आमच्या जिविताचो एकच शेवट जायचें, हांव संतोशान आसता, म्हज्या भोंवतणी आसलें की हांव संतोश बरीत करता. त्या देखून आमी सकाळ आमी उबे रावया आनी संतोशान देवाक आमी एक कंतार गावया. आमी म्हणया, मेकिंग मेलडी इन माय हार्ट. म्हणा, मेकिंग मेलडी इन माय हार्ट, मेकिंग मेलडी इन माय हार्ट, unto the King of Kings. Okay, action simple asa. Making melody in my heart. सगळ्यांनी मूव जायचे, राईट आणि लेफ्ट. राहुल्या कडे आलोच नाही अशें. 1 2 3 स्टार्ट. मेकिंग मेलडी इन माय, 2 स्टेप पिशीन, 2 स्टेप तिशीन परतून. Making melody in my heart, making melody in my heart,
making melody in my heart unto the King of Kings. दोन्ही हातांनी आणि एकात बडाक दी नाकात. Okay, again. 1, 2, 3, start. Making melody, making melody, making melody in my heart unto the King of Kings. 4, 1, start. Making melody in my heart, making melody. Making melody in my heart. 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 Making melody in my heart to the King of Kings. Thumbs up. Elbows out. Sankar sanga thumbs up. Sanga thumbs up. Elbows out. 1, 2, 3, start. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of Kings. Thumbs up. Elbows out. Feet apart. Purtan Sakkar. Patiya. Thumbs up. Elbows out. Feet apart. 1, 2, 3, start. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Somali. Making melody in my heart unto the King of Kings. Thumbs up. Elbows out. Feet apart. Knees bend. Purtan ekbudi. Thumbs up. Elbows out. Feet apart. Knees bend. 1, 2, 3, start. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart unto the King of Kings. Thumbs up. Elbows out. Feet apart. Knees bend. Turn around. आता तुम्ही गुवन म्हणायचं जायते. 1, 2, 3, start. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart unto the King. Oh, purtan everybody continue. 3 start. Making melody in my heart. Making melody in my heart unto the King of Kings. Thumbs up. Elbows out. Feet apart. Knees bend. Turn around. Tongue out. Sakkar jeep bahar gala. Purtan everybody. Thumbs up. Elbows out. Feet apart. Knees bend. Turn around. Tongue out. Unto the King of Kings. Purtan everybody. Unto the King of Kings. Odlan deva ka mitade beti angi.